सिद्धेश भगत वायस प्रेसिडेंट नॅशनल वायस प्रेसिडेंट आप पुण्याचो एक हे घेवन येयल्लो डेलिगेशन घेवन येयल्लो आनी एक मेमोरेंडम दिला की नावेली जे अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा ते काम करता आसतना रोड सेफ्टी आनी पब्लिकाक त्रास जावपा नाका म्हणून तेजेर सुटका काडपा खातीर एक तो डेलिगेशन घेवन आयलो. त्या डेलिगेशन प्रमाणे आमकां ताजो फूल सपोर्ट आसा काम करपा खातीर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नावेली. जस्ट आतां कितें पावस येवपाचो आसा ताका लागून खंय खंय रस्त्याचेर तेमी खणलेले आहा आनी ती माती ड्रेनेजान गेल्ली आसा तर अशें कितें आसा जाल्यार ते पावसा पयलीं तांकां ड्रेनाचेर माती काडपाक हेल्प करपाक पंचायतीक आनी खंय रोड पावसान सकल जाला किंवा सकल जातलो थोडो पावस पडले नंतर सो तो सकल जालो जाल्यार ताका तो रिस्ट्रिक्शन करपा खातीर आनी नॉर्मल करपा खातीर जेणे करून कोणी पेडेस्ट्रियन किंवा कोण स्कूटरवाले गाडी चलयता ताका त्रास जावपाक ना तशें कितें इश्यूज आसा जाल्यार तो सॉल्व करपा खातीर आयल्लो. सो हांवें ताका कितें सांगलां की बाय वेडनेसडे ऑर थर्सडे हांव पर्सनली वतलो जेई घेवन थंय मेळपाक आनी हांव पंचायत मेंबर्सांक आपयतलो सो दॅट खंय खंय क्रिटिकल आसा आनी चान्सीस आसा ऑफ एक्सिडेंट आनी कितें प्रॉब्लम जावपाक शकता स्कूटर चलयतल्याक बायक चलयतल्याक प्लस कार किंवा पेडेस्ट्रियन सो थंय तो इश्यू आमी पयलीं क्लियर करया. इलेक्ट्रिसिटी हे लागता ना आमचें कशें जाता तांकां आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम जालें की आमी PWDक सांगता PWDन रोड रिस्टोरेशन घेता कळ्ळें न्ही. तांचें कशें आसा तांचें सांगपाचें म्हळ्यार कितें आमी आतां खणलेले आसा सो वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर्स इन दॅट फॉर डेवलपमेंट. सो ताणें आमकां एक नोटिफिकेशन दिलां आनी एक मेमोरेंडम दिला की जाता जाल्यार हेल्प करपाचें लोकांक त्रास जावपाक ना. आनी तांचें सेकंड एक आशिल्लो इश्यू आशिल्लो की खंय आमी रस्तो खणला केबलिंग करपा खातीर थंय मातशें स्ट्रीट लायटी सारकें करून घेवचें जेणे करून लोकांक कळटलें आनी समज एक क्रिटिकल आसा किंवा तुमचें खंय करपाचें आसा जाल्यार एक खंय डेंजर बोर्ड किंवा रोड डायवर्जना खातीर आमचे RTO न्ही ट्राफीक पुलिसांच्यान हेल्प घेवचें म्हणून सो तेंय आमी सांगलां आनी तांकां आमी वेडनेसडे प्रॉमीस केला की वेडनेसडे आनी थर्सडे 2 दीस आमी मेळून घेवन पंचायती सगळे लोकांक आनी घेवन खंय खंय खड्डे केला किंवा खंय मारला केबलिंग मारला तो आमी तितलो पयले ड्रेनेज फर्स्ट आनी मागीर रोड खंय सकल येयला थंय कशें कॉन्ट्रॅक्टाक घेवन हेल्प करून ते गांवचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले. इन एडिशन टू दॅट त्या एरियान स्ट्रीट लायट बी कितें इश्यू आसला ते बी आमी क्लियर करतले हे ताका हांवें प्रॉमीस केला. डिगींग चालू आहा तुमचे रस्त्याचे अजून सध्या तर डिगींग काय चालू ना फक्त खंय आमचे केबल जे उरलेले किंवा भायर काडून घेवन क्लियर करपाक तितलो पोर्शन क्लियर करून आमी बंद करपाचें. सध्या नो स्पेशल रोड कटींग बी कांयच ना एज पर कलेक्टर ऑर्डर 15 तारखेच्यान खंयच ना. फक्त कितें जे आमचे बिल्डिंगेचे भितरले केबल इंटरनल केबल आशिल्ले ते केबलच आमी घालता आनी जे केबल रस्त्याचेर थोडोसो पोर्शन उरिल्लो तो आमी रस्त्या भायर काडून क्लोज करता. आनी दुसरें खंय खणपाक आमी आनी काय हें करना आमचें काय हें ना इनिशिएटीव ना आनी एज पर कलेक्टर ऑर्डर काय ना ओन्ली जे केबल हाफ रोडाचे आशिल्ले ते आमी भायर काडून क्लोज करता. ते काम आतां कितले % जालां म्हणजे काम नियरली आतां अरावंड 60% जालां. माणपा नावेली ना माणपा पार्ट ऑफ नावेली MES एरिया आनी दावोर्ली एरिया अरावंड 80% काम जालां. खंय खंय आमकां PWD परमिशन दिल्लें रोड डिगींग खातीर ते आमी कंप्लीट करून जाला. आतां तेजे नंतर आमी आतां एका इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर पेपर घातलेले आहा सो ते पेपर जाले तशें आमी चार्जींग करतले. मोस्ट प्रॉब्ली आमी प्लॅन करता की पावस जावचे पयले तांकां रिलीफ मेळटलें. सो जे जाग्यार आमी केल्ले आहा ते चार्ज केले जाल्यार ताका ह्या पावसाळ्यान तरी रिलीफ मेळटलो त्या बरोबर ट्रिपिंग बी मातशें सारकें कमी जातलें. ती लायन सगळी अंडरग्राउंड वतली. ती लायन सगळी अंडरग्राउंड वतली उरलेली आमी ओवर येतली. सो ओवरऑल कंप्लीट जावपाक सादारण कितलो टायम लागतलो? ओवरऑल आमकां तर नावेली हेजे कडेन मुखार चर्ची मुखार तिणें अजून PWD रोड डिगींग परमिशन दिवना कित्याक रोड अंडर डेवलपमेंट आसा आनी थंय आमी सिन्स मॅन्युअल डिगींग करपाक मेळना आमी HDD प्रपोज केला. सो तो सँक्शनींग जावन आयले तसो आमी HDD प्रपोज केला तो स्टार्ट करतलो. पण आतां पावसाळो स्टार्ट जाल्यार नॉट दिस टायम मे बी आफ्टर सप्टेंबर ऑक्टोबर परत रिपरमिशन डिगींग चालू. तर तुम्ही तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर आहे ना रोड डिगींग तांकां सांगला बाबा आतां आफ्टर 15 मे रोड डिगींग करपाक जायना अशें तुमी तांकां नोटीस काडून सांगला कित्याक तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर जायत पडले आतां चिंचणी गेले तांकां पायप पडले आफ्टर 15th मे. That I can't tell you, but कशें आसता थोडे 15th of मे म्हळ्यार सपोज तुमच्या एरियान आमच्या एरियान ताका खंयच न्यू रोड डिगींग परमिशन आमी दिवना. फक्त 15 तारखे पर्यंत जे रस्त्याचेर केबल आशिल्ले किंवा थोडे उरला आमचें कशें आसता थोडे कडेन केबल नंतर उरले जाल्यार जॉयंट्स जाल्यार भायर काडून दवरता जॉयन करपा खातीर ते थिंगा डग करून इमिडियटली जॉयन मारता आनी ब्लॉक पॅक करता इतलेंच कामां दवरता. 3 ते 4 इशू आशिल्ले आनी ते बी नावेली फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी रिलेटेड. कित्याक काय म्हणल्यार सरकारान 89 crores प्रोजेक्ट पास केला अंडरग्राउंड केबलिंगाचो. ही एक बरी गजाल डेव्हलपमेंटल वर्क नो डावट इन दॅट. बट 89 crores जशें स्पेंड केला थंय रोड डिगींग आसा थंय वेगवेगळी केबलिंग इश्यूज आसा सगळें बरें आसा. बट आयज जे रोड डिगींग स्टार्ट केला ते
पयल्या पावसान भितर गेल्ले आसा आनी रोड डिगींग जेन्ना केला तेन्ना सेक्युरिटी ना, सायन बोर्ड्स ना किंवा ताका प्रिकॉशन्सूय ना. सो मेजर इश्यू आशिल्लो तो अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खुबशे एक्सिडेंट जाला आनी खुबशे एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. कित्याक काय म्हणल्यार जे थोड्या रस्त्यांनी लायटी आसा, स्ट्रीट लायट, थोड्या रस्त्यांनी स्ट्रीट लायट्स ना आनी थोड्या रस्त्यांनी स्ट्रीट लायट आसून चलय बी ना. सो जेन्ना एक 4 मिटराचो किंवा 3 मिटराचो रोड आसता तो फोडला, सो तो 1.5 मिटर तसोच जाता. मागीर 2 मिटराच्या रस्त्यार येवपाची आनी वचपाची वाट आसता. खुबशी नावेलीच्या वाठारांत स्कुलां आसा, खुबशे कडेन प्रायमरी स्कुलां आसा, देवळां आसा, चर्ची आसा, खुबशे अशें आसा ज्या कारणान जेन्ना मिसाक वता किंवा नमाजाक वता किंवा देवळान वता किंवा स्कुलान भुरग्यांक पावोवपा तेन्ना हो इश्यू जातलो. ते सांगपाक आयला कित्याक काय म्हणल्यार रातचोच इश्यू जावपाना, सकाळचो इश्यू जातलो. कित्याक ते ट्रेंचीस जशे भितर गेला ते खूब कडेन एक 0.5 मिटर्स भितर गेला, 0.3 मिटर्स भितर गेला, थोडे कडेन सारकेच भितर गेल्ले आसा. सो जेन्ना ते उदक भरतले ते सकाळचो एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसतलो. कित्याक लोकांक कळपाना ते भितर गेला की वयल्या वयर आसा ते. जेन्ना तो वयल्यान वतलो तो पडलो, जशें मातिल्ल्यान म्हणल्यार अशें गाडी रिपेर जावपाक शकता पूण मनीस पडलो तेजे हाडां आनी ते मोडटा ते रिपेर जावपाक शकना. सो हो एक पयलो गजाल आशिल्लो. आनी दुसरी गजाल आसा की पावर फ्लक्च्युएशन. फूल नावेली वाठारान आफ्टर 6 जाली तेन्ना पावर फ्लक्च्युएशन एट हाय रेट जाता. कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना 6 जाली घरातली सगळी लायटी ऑन करून एक लायट ऑन करपाक किंवा एक फॅन ऑन करपाक किंवा एक AC ऑन करपाची परिस्थिती आसता. सो पावर फ्लक्च्युएशनाचे तेय उलोवपा आयिल्ले, अंडरग्राउंड केबलिंगाचे उलोवपा आयिल्ले, डेव्हलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ डिझास्टर टू द सिटीजन्स आनी नावेलकार जावपा येना. आमी कोणाक क्रिटिसायज करना, बट आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता की हो इश्यू बेगींतलो बेगीन सॉल्व जावपा जाय. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती पंचायती लेवलार ड्रेनेजीस निवळ जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. ड्रेनेजी खूब कडेन निवळ गेला पूण अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ल्या कारणान ती माती तेमी ड्रेनेजीन घातला. सो पंचायत ते ऑडिटा प्रमाणे एकूचदा फंड दिता, दोनदा फंड दिना. सो आतां परत तेमी जी पॅक भितर ड्रेनेज पॅक केला ती परत काडपाक पयशे कोण दितलो? कॉन्ट्रॅक्टर स्वता काडटलो. सो हें खंय आसा की आतां ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्या कारणान सगळे कडेन व्हळ येवपाचे चान्सीस आसा की एक हार्टा कडेन जेन्ना वेन्स ब्लॉक जाता तेन्नाच हार्ट अटॅक येता. सो सिटी अटॅक किंवा विलेज अटॅक जेन्ना ड्रेनेजीस ब्लॉक आसतल्यो त्यो खातीर. सो जेन्ना आमी शरदा कडेन मेळ ही कडेन ही हेज अश्युअर्ड अस अ सपोर्ट दॅट ही वील गेट द वर्क डन बाय वेनसडे. एक लायन अंडरग्राउंड केबलाची चार्ज जातली, हेतून कांय दुबाव ना. अँड वॉट एवर सपोर्ट वी वॉन्ट टू अश्युअर दॅट वी वील गिव इट टू द डिपार्टमेंट इन विच एवर वे वी कॅन. अजून रोड डिगिंग चलता नावेली? हय पळय हय नावेली फ्रादिल्यान चलता रोड डिगिंग चलता. आमची भयण म्हणपा लागली म्हाका हुंचो करता ते हें कोता आतां पास पडटलो सगळीं ती माती हाडली ती थिंग आसतली आनी आमकां पासार जावपाक मेळना. आनी पावसान म्हणटली ते तांबडी माती काडली स्लीप जाता आनी हाली आमी पड जाल्यार आमी घरा वयले आज कलेक्टरान ऑर्डर काडला न्हू आफ्टर 15 मे ऑर्डर काडल्या पूण हांव कितें म्हणटालें हें काम आमकां कोताय तें पावस गेलो मुगे भाशेन पावस गेलो न्हू तेन्ना कमी जाता. आज पळय 8 दिसान जाता तेन्ना तुमी बरें कित्याक तेन्ना ती जमीन भरोनूय येता, माती वचोन भरोनूय येता. हो टायम आतां आमकां लोकांक हो त्रास. हांव कितें म्हणटा एक पड जाल्यार म्हाका गाडयेचे प्रॉब्लम ना पूण मनीस पड जाल्यार आत्महत्या जाल्यार आजकाल आदरा कोण पावना. तेमची सेवा करपाक कोण आसता तेमची प्रॉब्लम न्हू. ते म्हणटा आमकां कितें जालें जाल्यार आमगे भुरग्यांक कोण व्हरून घाता कोण. तुगे गाडी रोखडी घेवपा जाता पूण मनशागे आड तुका बेगीन सारकी करूंक मेळना न्हू. एक पांयो एक हातूंत जालें जाल्यार मनशागे कुडीचे सगळे सांगता गरजेचे. आनी आमगे नावेलीं कितू एक्सिडेंट जाताय. सो ते म्हाका मुगे लोकां लागून म्हाका हें अंत नाका आहलोलें कित्याक पावस पगले पावला. तुमी पावस काबार जातना त्या टायमाचेर तुमी स्टार्ट कोराय न्हू. हांव कितें कोताय तें तुमी रस्तो म्हणटाय हेणी मागीर केबलार म्हणटाय रस्तो सारको कोताय रोखडो 8 दिसान म्हणटाय हें जायपाक शकना न्हू.